मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकूळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माथे आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा आमची घरकान सकाळी मातशी आड पडटा म्हणून पळय न्हिदलेली ती अजूनही न्हिदल्या उठूकूच ना कसली बाबा ही न्हीद म्हणून कोण जाणा हां अमृत्या आयल्या गो बरें जालें घर कामाक हात घालचे पयलीं म्हाका इल्लीशी च्या ताळ्यार घालून बरें हाडटा करून सकाळच्यान हांगा येवन बसला म्हणल्यार च्या ना तुमकां एक सांगता मनीस जाणटो जालो 60 वर्सां जाली की ताचें मोल शुन्य ताका मोलूच ना झिरो तो मागीर सान्नीचो खुटारो घे आमकां कशें कळटले तुजी मंत्रीमंडळाची बसका सोंपोवन आयला म्हणून दीसभराची पिल्लां सोंपली की आयलो घरा आगो आतां आयज कालच्या तरणाट्यांक आमच्यो गजाली खंय मानवतात सकाळी फुडें मातसो भायर सरलो पांय सदळ केले जिवाक बरें दिसता वेळ पळय कितलो जाला तो वोनीबाईंच्या पयलींच करून दवरिल्ली कितले फावट म्हणून करपाची आगो घरा बेगीन येवन म्हणून खंयच्या ऑफिसाक वचपाचो आसा रमलो थंय थांबलो हां मरणा पयलींचो हो थोडो वेळ उरला तो असोच घालोवपाचो अरे बाबा मरण म्हणल्यार मरण याद जाली त्या विट्याचो आयज 12 दीस पानार दवरून कितें तरी वाडूंक व्हरपाक जाय न्ही पिट्यार वच आनी 1 डझन केळीं घेवन यो वसयची विठ्याचो घोव वसंत लार्ज मनीस भरपूर जाणकार खंयची भाजी खंयची फ्रूट खाले की खंयची विटामीन मेळटा हें ताका जिस्तू कळटालें आरे बापयानो वखदान बुडयल्ली केळी खावं नाकात वसयची केळी खायात अशें सदांच सांगतालो दत्तू अप्पा घे ही कपड्याची पोती ना जाल्यार तो दुकानवालो तुका ती केळी प्लास्टिकच्या पोतयेन घालून दितलो आनी ती घरा येता म्हणसर उकडटली हे तुजे पोतये कोण पातयेता पयशे दिवं नाका केळी घेतना म्हणजे दत्तू अप्पा तुजे कडेन कांय पयशे ना खंयचे गो पेन्शन येवंक ना 2 म्हयने जाले वस्तू म्हारग जायत आसात पेन्शन थंयचे थंय घे 50 रुपया गाठीक मारून दवरलेले हांव कितें म्हणटा ना दत्तू अप्पा हे लॉज आसा पळय ते भाड्याक दी नुस्त्याचे तरी सुट्टले आनी कोयरूय ना जातलो जाका तूं कोयर म्हणटा पळय तो मुगो म्हाजो मालवज सोफा आयले मोमो कदेलां गेलीं आयदनां गेलीं ती सगळीं आतां थंय लॉजान भितर आसा मोव सोफा आयले कदेलां नाका गिजर आयले स्टोव नाका गॅस बर्नर आयलो आनी कितें नाका अशें करून जें नाका पळय तें सगळें काडलां आनी लॉजान घालां हांव मुगो तो मालवज कुशीक करचो ना आनी म्हजें लॉज भाड्याक दिवचो ना तशें न्हू रे दत्तू अप्पा दर दिसा कोण तरी येतात विराट सोदून तुमी कितें हो भायलो कुकुडसो हाडून आमचेर शिपणावंक सोदता आं आतां जगार कितें चलता हें तुमकां खबर ना भाड्याक दिवया खंय बरें बाबा नाका जाल्यार नाका दिवं कलय काटा तांबे घेता पितूळ घेता कलय काटा कलय तांबे घेता पितूळ घेता भांडी घेता कलय काटा कलय असा करा कलय भांडी घेता कलय काटा कलय भांडी घे बा असा किरे हाड
अमृत्या चल ती आयदनां कितें आसा ती घेवन यो. कलय काडटा भांडी घेता कलय काडटा कलय. अय कितें रे हा आवाज मातसो कमी कर रे बाबा. कितें आमचे कान फोडून उडयता. त्यो आड्ड्यो मारचे परस ते पॅक 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 कर मरे. पात्रांव ते पॅक पॅक सगळी करता. सकाळी पाव घेऊन येता ते करता पॅक पॅक. मागीर जे नुस्तेकार येता ते करता पॅक पॅक. मागीर ते प्लास्टीकवाले येता प्लास्टीक घेता कांदे बटाटे देता पॅक पॅक. आता हांवें पॅक पॅक केले जाल्यार गोंधळ सगळं घुसपा गोंधळ. म्हणून जे आसा पळय कलय काडटा कलय म्हणटा. हरशीं म्हणून मरे तुमी गोंय करून उडयला पॅक कळ्ळें. यो गो अमृत्या. पळय रे आयदनां कितले घेतलो ते सांग कलय काडपाक दोनाकूय. पात्रांव खूब पोरणी दिसते. बरो 100 पट्टी. कितें 100 100 हांव दिना 100 दिवन दिवन तुका मरे 70. ना पात्रांव जमची ना 100 जमची ना. चल तूं हांव कोणाकूय दुसऱ्याक पळयता. पात्रांव कित्याक उलयती. हे धंदे आता बंद जाले. मी करते ते शेवटाचे. कोण मेळची ना तुमकां. काय सुटना धंद्यात. त्या परत लोक बिचार वयता मशाज करपाक. खूब दुडू. तुमी आफया कोणाक आफयतात ते. बरें तुजेंय नाका मरे आनी म्हाजेंय नाका. 80 दिता. बरें पात्रांव एक बोणी म्हणून करती. चल पात्रांव एक विचारता. विचार. हांगा एक लागीं खंय आमकां रूम मेळटली भाड्याक. भाड्याक. ना आमचे कडेन मरे रूम ना. पात्रांव हांवें बदल पळयली. एक रूम तुमची थंय बंद आसा खाली आसा ती दिवची. हे मरे हांव भाड्याक दिना. तें आमच्या जाणट्यांचें दायज कळ्ळें तुका. भितर आमचें कितें जाणट्यांनी सांबाळून दवरलेलें पळय तो मालवत सगळो भितर आसा. जर हांव तुका हें भाड्याक दीत जाल्यार आमी आमच्या जाणट्यांक भाड्याक दिल्ले भशेन जातले. आनी हांव आमच्या जाणट्यांक भाड्याक दिवंक सोदिना कळ्ळें तुका. तूं वच. तरी कोणाय कडेन लागीं आसली तर आमकां कळोवची. बरें तें व्हर तूं आनी मातशें बेगीन हाडून दी. दिता पात्रांव. आमकां चवथी पयली जाय. हां बरें पात्रांव दिता पात्रांव. कलय काडटे कलय. बरें जालें. चवथी पयली आयदनां येतली. पूण कितें जाणा मुगो हें तुमचें फिक्सींग आशिल्लें कितें गो. ना ओदोळ तुवें बिराडाची गजाल केली आनी हो रोखडोच बिराड मागपाक हजर. कांय कळना म्हाका. दोतू अप्पा तूं कितलोय जाणटो जाल्यार तुजो दुबाव घेवपाचो स्वभाव मात तोरनोच आसा. चल आतां केळी घेवन यो. दत्तू अप्पा पोरान घात केलो मरे. सुशेगाद बस. हां अमृत्या उदक हाड गो इल्लें. राव विसव घे. हांव सामको नागावलो रे. पयशे गेले आनी घराची लजूय गेली. कितें जालें रे अशें. पयर शेनवारा दिसा हांव आनी बायल दोगांय सासूमाईचे खबरीक मावाड्या गेल्ले ती बरी ना म्हणून. खूब तेंपान मावाड्या येयला म्हणून तेंच्यांनी सांगलें 2 दीस रावत म्हणून. पावसूय खूब पडटलो मरे. आनी रातचो केप्यासून हांगा येवप म्हणून बेश्टोच जीव फाटी फुडें जालो. म्हणून बायलेक म्हटलें आयज रावया 2 दीस रावया आनी सोमार दिसा सकाळीं घरा या. चेडवाक फोन करून सांगलें आयची रात भावागेर न्हीत म्हणून. सोमारा येवन पळयता जाल्यार कितें रे. कितें जालें रे बायक. कितें जालें. अरे माझे चेडू त्या बिराडकाराच्या चेड्या बरोबर पळोवन गेले मरे. हां खंयच्या बिराडकारा बरोबर रे पळोवन गेले. कोण बिराडकार. अरे बायल सांगता म्हणून आमच्या शेजारच्या रुमान एक बिराडकारी दवरलेलो आमचो बिहारचो. घोव
बायल आणि तेंचो चेडो. अशें आमकां ही खबरूच नाशिल्ली मरे तुवें बिराडकार बी दवरला तो. ही तुजी लफडी तुवें आमकां सांगूंक नाशिल्ली मरे. अरे म्हयन्याक 2000 भाडें दितालो. केन्ना केन्ना हांव घरा नासतकूच तेचो चेडो म्हाज्या चेडवाक ट्युशनाक स्कुटर वरसून पावयतालो, केन्ना स्कुलाकूय पावयतालो आनी केन्ना केन्ना म्हापशा मार्केटानूय व्हरतालो. पूण हेंचें गेटमेट म्हाका कांयच कळोंक ना मरे. हेच ते इल्ल्याशा पयशांक लागून मरे फुडें कितें जातलें हाचो तुमी विचार करिनात. अरे ते गेलेच, पूण त्याच्या लग्नाक केल्लें भांगर आनी आलमारीन जे कितें पयशे आसले पळय ते सगळेच घेवन गेले मरे ते. मागीर गोयना तुवें सोयरे दायऱ्यांगेर इश्टिणीगेर फोन करून विचारलो? कपळाचे सोयरे आनी डायरे आनी इश्टिणी चेडवान तुका मॅसेज बी केले आसतली कितें रे? हय, तेणें बरयलां, बाबा म्हाका माफ कर, हांव सोनू वांगडा बिहाराक वयता, आमी दोगांय लग्न जाता. पयलीं मरे पुलिशेन वच आनी कंप्लेन कर, मागीर पळोवया कितें जाता तें. ते खंय आसात रे सद्याक? आवय पळय खंय आसा. अरे 2 दिसां पयलींच ती गांवांक शेताचें काम करपाक आनी बापूय बरो ना म्हणून म्हाजे कडले 25,000 रुपया घेवन गेली मरे. आनी कुडीन पयले जाल्यार अरे तेंचें सामानूय ना मरे. सामको नाडलो रे ह्या लोकांनी म्हाका. तो तूं सामको नाडलो रे. बरें तें मागीर पळोवया. तूं मरे पयलीं कंप्लेन कर. म्हाका एक सांग, पत्तो खंय आसा त्या बिहाऱ्याचो? अरे तेंचो पत्तोय ना रे म्हाजे कडेन. त्या सगुणाच्या विश्वासाचेर हांवें तांकां बिराड दिल्लें. आतां तो सगुणूय नेकार वयता. पळयलें मुगो अमृत्या, तुका आनी तो पगार जाय आशिल्लो भाड्याक दवरपाक. कोणाकूय भाड्याक दवरचे पयलीं ताची सगळी म्हायती काडात. नाल्यार तो मुगो कलयकार आमकां सारकी कलय काडून वचपाचो. एक लक्षांत दवरात, तुमी जर कोणाक भाड्याक दवरतली ताची पुराय म्हायती तुमचे कडेन आसपाक जाय आनी ती म्हायती तुमी पुलिशेन वचून नोंद करपाक जाय, जाल्यारूच तुमकां साल्वासांव आसा. कळ्ळें? चल्ले या आमी. आय सायबा, गोयना तो गोयना, खंयचे कडेन कांय ना. ऍक्शन. ना उदीक दिता तो वायडाचेर येवनी. हा सिंगल घेवन करते आनी परतो ग्लास घ्या. परतो दोतू अप्पा, तूं कितलोय जाणटो जाल्यार तुजो दुबाव घेवपाचो स्वभाव मात तरनोच आसा. चल आतां